सगळ्यात पहिलो विषय जो आसा तो म्हणजे फार्मा कंपन्यांचो ते करपाक हांवें ऑलरेडी लेबर कमिशनराक कामाक लायला। आमची सामाजीक जी शांतताय आसा ती इबाडपाचे प्रकार घडल्यात, कांय जाण आतां अटकेनूय आसात। म्हणजे आपलो विशय कोण तरी हे सोडूंक शकता, ते सोडूंक शकता। पत्रकार परिशद जाली दिल्ली, पूण बॉम्ब फुटले हांगा गोंयांत। म्हज्या घरा आतां म्हाज्या घरांत जर फाल्यां कितें इन्सिडंट जालो आसत जाल्यार म्हाका आन्सर करपाकूच जाय। तर ती दिल्लीत वचपाचो बी असो विशय कांयच ना। थोडे जाण प्रेसवालेच हो विशय चड मोठ्या प्रमाणात करता। नमस्कार। सध्या गोंयान एक 2-3 विषय जे आसात तेचेर मोठी चर्चा चालू आसा, वाद चालू आसा आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे कांय दीस दिल्ली प्रचाराक गेल्ले। हाचेरूच उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात। सर, आयज तुमी खूब दिसांनी तुमच्या ऑफिसान आयल्यात, कित्याक तुमी मातशे बिजी आशिल्ले प्रचारा भितर दिल्लीन, तेचे बद्दल उलोवया। आनी गोंयान जे 2-3 विशय चालू आसा तुमी तेचेर स्टेटमेंटूय दिला, बट सगळ्यात पयलो विशय जो आसा तो म्हणजे फार्मा कंपन्यांचो। तांणी मुलाखती ज्यो आसा नोकर भरतीच्यो त्यो पुण्या, मुंबय आयोजीत केल्ल्यो, तेका लागून एक मोठो वाद निर्माण जालो। विरोधकांनी ताचेर सरकाराचेर टिका केली। सो ह्या सगळ्या हाचेर तुमी कितें सांगशात? सगळ्यात पयलीं ज्या 2-3 कंपनी म्हाज्या लक्षान येना फुडें हांवें थ्रू लेबर कमिशनर्स तांच्या कडेन उलोवपाक लायले, तेंचे एडवर्टायजमेंट कॅन्सल करपाक लायल्यो। तांच्यांनी हांगासरूच एडवर्टायजमेंट दिवन हांगासरूच इंटरव्यू घेवचे पडटले, जेणे करून फर्स्ट प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो गोंयच्याच भुरग्यांक दिवचो पडटलो। बरेचशे फावटी हांवें ती इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांचें म्हणणें की गोंयचे भुरगे थोडे दीस रावता, सोडून वता, बट तांकां जर वेवस्थीत सॅलरी मेळ्ळी जाल्यार सगळे भुरगे काम करपाक शकता। ताजेरूय बी हांवें लेबर कमिशनराकूय सांगलां की तेंच्या कडेन उलोवन तेंच्यांनी आतां हांगाच इंटरव्यू घेवपाक जाय आनी मॅक्झिमम गोंयचे भुरगे ते सिलेक्ट करपाक जाय। ते हांवें म्हटलां की आमच्या लेबर कमिशनराच्या थ्रू तेंच्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीतूय जर आमकां कितें बदल करचे पडले आसत जाल्यारूय बी ते करपाक हांवें ऑलरेडी लेबर कमिशनराक कामाक लायला। येता त्या थोड्या दिसांनी हांव लेबर कमिशनर, लेबर मिनिस्टर एकदां बसून हो इश्यू जो आहा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करतले, जेणे करून एम्प्लॉयमेंट हांगासल्या भुरग्यांक जाता तितको चडांत चड एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो क्रिएट जावचो म्हणून। सो भविश्यान अशा प्रकारांनी घडचें ना। इन फ्युचर खंयच्याच कंपनीक भायर तेंच्यांनी इंटरव्यू घेवचो, तांकां इंटरव्यू घेवपाचो आसत गोंयांत घेवचो, तेंच्यांनी हांगासर एडवर्टायज करची, हांगासले भुरगे फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचो। हांगासर कोण मेळना बाबा सर्टन क्वॉलिफिकेशनचो जाल्यार तेंच्यांनी दुसरो विचार करपाक कांय हरकत ना। दुसरो विशय म्हणजे देवता ज्यो आमच्यो आसा तांचेर कांय लोक अशे भाश्य करतात जाका लागून आमची सामाजीक जी शांतताय आसा ती इबाडपाचे प्रकार घडल्यात, कांय जाण आतां अटकेनूय आसात। ह्या सगळ्या प्रकारां कडेन ब्रॉडली जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना तुमचो मेसेज कितें आनी सरकार हाचेर कसो आळबंद हाडपाक शकता काय कितें? हे जे थोडे वाचाळवीर लोक आसात ते अशे तरेची वक्तव्यां करतात, काय पोस्ट घालतात, तेच्या लागून सगळो हो वादंग निर्माण जाता। एक म्हणजे पयलीं हांव समेस्त गोंयकारांक आनी गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट ह्या दोगांयकूय आव्हान करता की लोकांनी किंवा सगळ्यांनी कोणाच्योच भावना दुखोवपी असो स्टेटमेंट करचो न्ही किंवा पोस्ट घालचो न्ही। मागीर तो सामाजीक मळाचेर आसतलो, सांस्कृतीक हेजेर आसतलो किंवा देवस्थान रिलेटेड आसतलो, कोणीच घालचो न्ही म्हाज्या मतान, जेणे करून लोकांच्यो भावना दुखयल्यो वयतल्यो। सगळ्यात पयलीं शिरगांव देवी लयराई आनी कुंकळी देवी हाज्या संदर्भांतल्यो ज्या पद्दतीचो पोस्ट जाणें घातलो ताका त्याच दिसा इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की ताका स्ट्रिक्टली ताजेर एक्शन घेवची, ताका सगळी लागता ती सेक्शन लावची आनी भितर उडोवचें। तें ती एकट्याक एकदां भितर उडयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्या जाणांक जी आसा पळय न्ही हो समज वयतलो, म्हणून ऑलरेडी ताका 2 जून काय 4 जून पर्यंत ताका ज्युडिशियल कस्टडी जी आहा ती दिल्या, जेणे करून हेन्स फोर्थ तरी कोणूच अशा पद्दतीच्या खंयच्याच देवाचेर म्हणजे खंयच्याय धर्माचेर सुद्दां उलोवपाचें हाज्या फुडें डॅरिंग करचो ना आनी करचें न्ही। दुसरी गजाल, बरेचशे फावटी लोकांक अशा पद्दतीच्या सोशल मिडियाचेर जे उलयता म्हणजे आपलो विशय कोण तरी हें सोडूंक शकता, तें सोडूंक शकता, अरे ह्या लोकांनी आपले विशय सोडोवपाक जाय आसत जाल्यार पुलिशे कडेन वयचें। पुलीस आफोवन हाडून 2 पद्दतीन, एक तेंच्या मदीं समंजस करार करूनय सोडूंक शकता, जेणे करून आमचे पुलीस सोडयता, जेका आमी प्रो पीपल पुलिसींग जे आसा पळय न्हू हें ऑलरेडी सुरवात केला आनी पुलीस हेजेर खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रिटमेंट सगळ्यांक दिता। त्या ती नाका जाल्ल्या ह्या लोकांक जे स्वता NGO म्हणटात, स्वताकून समोर येवन आपूण तुजो विशय सोडयता, आपल्याक पयशे दी, हे एक खंडणी वसूल करपाचो हो प्रकार आसा। ते असल्या लोकांक थारो दिवचो न्ही। गोंयांत हे केन्ना हो प्रकार नासलो ह्या आनी अननेसेसरी कोण तरी आपूण बायलां आपूण फुडें सरून थोडे जाण भयान कदाचित हो विशय सोडोवपा खातीर फुडें वयता आसतले, बट हाज्या फुडें अशा पद्दतीची ही जी कोण स्वताक NGO म्हणून आपूण कितें खूब मोठें काम करता म्हणटा पळय न्हू, हांकां केन्नाच पुलिसूय थारो दिवचो ना। आनी हेंचे सगळे म्हणजे हांवें ऑलरेडी नोटूय धाडलो ऑलरेडी DGP
की अशा पद्दतीचे हे NGO क्लेम करून कोण जे विशय फुडें सोडूंक येता त्यांची सगळी डिटेलान इन्क्वायरी करपाक लाय आनी जर तेंचे खरेंच NGO रजिस्टर्ड आसा काय कितें आनी त्या NGOन तांकां कितें पावर्स आसा सोसायटीच्या एक्टानुसार सुद्दां आसत जाल्यार ते कितें करूंक शकता हेजी इन्क्वायरी करपाक लायल्या. इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो प्रकरणां जावची ना हाजी पुलीस डिपार्टमेंट पुराय खबरदारी घेतली. पण हांव लोकांक आव्हान करता, तुमकां जर कितें तुमचे इश्यूज आसत इवन दो कम्युनिटीच्या मदीं खंयच्या देवस्थानाच्या कडेन खंयच्या आनी कोणाय कडेन इवन दो मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा आनी पुलीस आसा, ह्या तिनाय कडेन जर दीत जाल्यार जाता तितके बेगीन सुट्टले. तर ते अशा पद्दतीची मॅटर सोडोवपाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. शेवटी गोंयकाराक गोंयकारानूच मदत करप हें गरजेचें आसा. म्हाका खबर आहा मागीर गांवांत आसपी असल्या कारणान देवस्थानच्या प्रॉपर्टीनी रावपी बाकीचे सगळे जे लोक आसा पळय तेंची मॅटर सोडोवपाक जाय ह्या जेनून मताचो हांव आसा. बट ते अशा पद्दतीच्या लोकांनी न्ही सरकार ताच्या खातीर सक्षम आसा आनी सरकार हे प्रकरण सोडोवपाकूय शकता. मी वक्तव्य केल्लें की खंडणीखोर अशे जे कोण NGO आसात तेंचेर कारवाय करतले, म्हणजे अशे गोंयांत आसात खंडणीखोर, तुमकां लक्षांत बीन आयल्या दिसता सरकार? हांवेनूय हेज्याय पयलीं हांवें एकदां अर्बन नक्सलान म्हटलेलें, तेन्ना तुमी म्हाका विचारताले कोण आहा काय म्हणून. हांवें सांगचें पडना त्या ती हांव हें म्हणना आतां आहा तें, बट हे इन शॉर्ट NGOच्या नांवान अशा पद्दतीन म्हाका काल पयलींच इन्क्वायरी केल्या उपरांत म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटान सांगलें की हें सुरवात जाल्लें, म्हणजे एक दोग जाणांनी हे प्रकार हो सहज आफून हाडून केल्लो प्रकार म्हणून. बट त्या खातीर अशा पद्दतीच्या भानगडींनी लोकांनी पडचें न्ही हें सरळ म्हाजें म्हणणें आहा, कारण पुलीस यंत्रणा आमची सक्षम आसा हें काम सगळें करपा खातीर. तिसरो एक प्रश्न म्हणजे तुम्ही हालींच दिल्ली गेले, तुमची दिल्ली एक पत्रकार परिशद जाली नॅशनल लेवलाचेर. पत्रकार परिशद जाली दिल्ली, पूण बॉम्ब फुटले हांगा गोंयांत, तुमचेर टिका परती जाली. सो ह्या टिकेक तुमी कशें जाप दिता की तुमी केजरीवालाचेर टिका करता पूण तुमच्याच सरकारा भितर किंवा तुमीच काय अशा लोकांक घेवन वावुरता किंवा सरकार करता जेंच्यांनी बायलां आड अत्याचार केला, अशा तरेचो एक टिकेचो सूर गोंयांत मोठ्या प्रमाणात जालो. सो हेका तुमी कशी जाप दितली? केजरीवालान इलेक्शनाक जे पयशे दिल्ले पळय न्हू ते थोड्या जाणांचे पयशे सोंपोंक ना. आतां ते सोंपोंक ना म्हटल्या उपरांत तांकां खंय तरी उलयना जाल्यार ते पयशे परत दी म्हणत जाल्यार केजरीवाल म्हणून तांकां हांगासर उलोवचेंच पडलें. म्हणून म्हाका दिसता एक्चुली स्वाती मलिवाल प्रकरण हें पुराय देशभर लोकांक खबर आहा. ऑनरेबल MP तांची स्वताच्या पार्टीची सदस्य CMच्या घरा, आतां म्हाज्या घरांत जर फाल्यां कितें इन्सिडंट जालो आसत जाल्यार म्हाका आन्सर करपाकूच जाय. हांवें सगळ्यांत पयलो स्टेटमेंट दिवपाक जाय. म्हाजो कांय सहभाग ना, म्हाजो कोणी जर सबऑर्डिनेट आसत जाल्यार ताका अरेस्ट कर हें सांगपाची गरज आसा. तो स्टेटमेंट तेणी पयलीं दिवून आनी हांव उलयल्या उपरांतूच तरी तेणी स्टेटमेंट दिलो. त्या खातीर कोणी तरी मुख्यमंत्री म्हणजे पार्टीच्या कार्यालयात ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. पण हांगा हेंच्या पोटान कित्याक दुखलाय म्हाका खबर ना. ते जे सांगतात वेगवेगळी खंयची गोंयची प्रकरणां, सगळीं प्रकरणां जी आहा पळय न्हू ही जेका आमी न्याय प्रविश्ट आहा म्हणटा पळय न्ही तशी दॅट मॅटर इज इन द कोर्ट, दॅट मॅटर इज गोईंग ऑन. आनी जर फाल्यां सकाळीं कोर्टान जर गिल्टी कोणाक थारायलो आसत जाल्यार दॅट टायम वील टेक द एक्शन. ओके, खंयसरूच खंयचेच प्रकरण आमी कोणाच्या अगेन्स्टूच दाबून दवरूंक ना. ते वयल्यान म्हणजे फास्ट ट्रॅकूय करपाक लागले. सोंपोवचें म्हटलेली मॅटर जें कितें आसा पळय न्हू ताका न्याय प्रत्येकाक मेळचो. त्या खातीर गोंय राज्यांत अशा पद्दतीन म्हजें सरकार, म्हज्या सरकारांतलो मंत्री कोणाचेरूच अन्याय करिना, करचो ना ही खबरदारी जी आसा हांव घेता. त्या खातीर हांगासर जेंच्या पोटान दुखपाक लागलेलें आहा पळय न्हू तांकां पयलीं कळून चुकलां. तांचे दोनूय सीट हारता. ओके, आपुणूय खंय तरी अस्तित्व आसा आनी पयशे केजरीवालान इलेक्शनाक धाडलेले पयशे अजून सोंपोंक ना हें तांकां दाखोवपाचो तेंचो प्रयत्न. लास्ट प्रश्न, तुमी सद्या गोंयांत मातशें कमी दिसपाक लागले आनी राष्ट्रीय लेवलाचेर चड दिसपाक लागल्या. PC तुमच्यो दिल्ली जाता मुख्यालयान, मागीर प्रचाराची धुरा तुमचे कडेन पक्ष BJP सोंपोवपाक लागला. दिल्ली बी वचपाचो प्लॅन आसा बीन, सांगला बीन, तयारी कर अशें? प्रचाराची धुरा बीन असो कांयच विशय ना. फक्त म्हाका प्रचाराची जबाबदारी खंयच्याय स्टेटीत वचून जर बाबा हांगा एक 4 मिटिंग्स घे अशाच पद्दतीची बारीक जबाबदारी आहा. त्या खातीर दिल्लीत एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वेगवेगळ्यो कोपरा सभा आनी ते घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दिसां खातीर हांव दिल्लीत आशिल्लो. त्या खातीर दिल्लीत वचपाचो बीन असो विशय कांयच ना. थोडे जाण प्रेसवालेच हो विशय चड मोठ्या प्रमाणात करता. डायरेक्ट व्हरचें ना न्हू, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन आसता तें, म्हणून लोकांकूय दिसता तशें. म्हाकाय वचपाचो ना. तुमकां वचपाक ना दिल्ली? वचपाचो ना दिल्ली. म्हाका गोंयानूच रावपाचो आसा. गोंयच्या लोकांची आनीकूय थोडी वर्सां सेवा करपाची इच्छा आसा. देवान संद दिल्या त्या प्रमाणे अजुनूय गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयची सेवा करपाची संद देवान दिल्या, लोकांनी दिल्या विशेश करून. ती करपाची अजुनूय संद इच्छा आसा. ती बस तितकेंच आनी कांय ना. तर लोकांचो आशिर्वाद आसप हो म्हत्वाचो.
तर हे आशिल्ले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचे सध्या जे विशय सद्याक आसता ताचेरूय भाश्य केलें. राष्ट्रीय स्तराचेर तेंची ज्या नांवाची एक चर्चा जावपाक लागल्या, गोंयानूय उलोवप जाता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिल्ली व्हरतात काय कितें, ताचेरूय ताणें आपलें स्पश्ट मत हांगासर आमच्या वांगडा उलयतना व्यक्त केलें. तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.